बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वस्परा स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनीक तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याचे चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट खोटेपण अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर ती आयकोन लोकांनी खोटें जिवीत वायट जिवीत सोडून पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें करतां तुका, म्हाका कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळ्या लोकांनी आयकोन ताजो फळ काडून पवित्र जावंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हें आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, फॉवर्ड करता, शेअर करता, तांकां सदांकाल धाडूंक हुस्को दी. तशींच तांची दुयेंसां तूं बरीं कर आनीक तांचीं कामां कितें आडकोन उरल्यां जाल्यार सगळीं तांचीं कामां शांती पावय. आमेन. आयज जावन आहा 3 तारीख जानेराची 2021. हांव सजमतां ज्या लोकांन प्रिचींग टिचींग हें पळय आयकलां ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेट्टान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. आमी जॉन चॅप्टर 8 वर्स 45 पावले. 44ची निमाणी लायन घेता. कित्याक तो फुटकिरो आनीक फोटींचो बापूय हें आमी काल घेवन वयर गेलोले. तर जेजू कितें म्हणटा, देंवचार पळय आहा तो आमच्या मनान घालता तो सगळ्यो फोट्यो. आदां येवेक तेणी कॅट केलें, देंवचारान कॅट केलें, सेरपेंत म्हणटाले तेका. तर ते भाशेन एक सोरपाच्या रुपान तेका दाखयलो आहा की तेणें येवेक फोट सांगिल्ली तूं देवा भाशेन जातो म्हणून एव. पूण एक्चुअली मनीस देवा भाशेन आसलो. आदाम आनीक एव देवा भाशेन आसलीं. देवान तांकां आपल्या रुपाची आनी आपल्याचे भाशेन रचिलोलीं देवान. हेका लागून हे आज्याक लुसिफेर देंवचार आतां म्हणटाय तेका कुन्नाडकाय जाली, तेका राग येयलो की मनीस आपल्या परस व्हड मनशाक हितूलें भाग मेळना आनीक आपूण एक आंज आसलोलो पूण हो मनीस देवान आपल्या भाशेन रचिला. तर हेका आतां फोंडां उडोवया. हेका आनी बरेंपण भोगूंक हांव दिवपाचो ना. कित्याक हांव बरेंपण भोगतालो आनीक हांव चड वयर चडपाक वतालो, तेजेर म्हाका देवान इफेर्ना उडयलो. आनीक आतां तेजे उपरांत हिचो आनीक एक न्हेयली संवसारांत रचना रचिल्या. ते जावन आसात मनीस आनीक ते सारके देवाचेच भाशेन. देवाचे आनी मनशाचे मदें डिफरन्स कांय ना, एकूच ते. तर आतां हेका कितें करून फोंडां उडोवपाचो तो हांव तेका शिकयता बरें. तर हो आतां आदामा बोली वचना तो, कित्याक आदामा सारकी 100% गॅरंटी आहा तेका देवान रचिला आनी देवान तेका हुकूम घायला. तर आदाम कशें मोडपाना म्हणून तो जाणा. तर हो आतां लुसिफेर काटा एवे बोली वयता आनी सांगता तूं देवा भाशेन जातली. तें व्हळ खायलें जाल्यार तुका तें आदामान सांगिल्लें तें खायनाक म्हणून तूं हा न्ही चोय देवा भाशेन जातली सारकी. येसलो तो फोट्यो मारपाचो फोटींचो बापूय. तर काल तुमकां सांगलें टीव्हीचेर इंटरनेटाचेर पळय कितें कोंकणी पळय माचयेचेर म्हणटाय तें कितें पळय तुमकां दाखयताय. कोण जावं कसलें कोंकणी लिपये वयल्यान पळय तुमकां कितें आयकोन नाटक आनी कितें पळय चोवपाक मेळटा तियात्र आनी VCD आनी कॉमेडी त्यो सगल्यो फोट्यो. कित्याक देंवचार फोटींचो राजा आनीक हे पळय चलता तें सगलें त्यो तुका अजापा मिलावरी करून कोण शिकयना. ही सगळीं देंवचारागेलीं करतुबा ही सगळीं युट्यूबाचेर चलताय तितलीं. आनीक धुकलून मायन पायन बॉसी पोंदा उडयलें भुरग्यां आतां. भुरग्यां हिंगा थिंगा आतां घाताय युट्यूबाचेर चोयाय कोणागे कितें येताय, कांतरां येताय कितें सगलें येता आतां. सारको हो फोटींचो बापूय आतां लोकां सारकें गिरासलें तेणी. आनी आतां ही माय पायी तेगे आयकोन ती फोटींचो बापूय आनी फोटींची मामा जालें आतां. आनीक तेंगेल्यो पिळग्यो ही पळय भुरगीं आतां पळय येयल्या युट्यूबार ती तर सोडनाय जाल्यार तेंचे खोटा. तेंचेर वायट ती केसो दुयेंसान आतां देखून चोयाय तुमी कितू दुयेंस भोगताय ती चोयाय फॅमिलीनी.
तेज भायर तुमी म्हाजी आनी एक्स्ट्रा बघूं आनको वयताय तुमी युट्यूबाचेर. ऑलरेडी तुमचें येयलो आहा तें उदक तुमगेल्या नाकाको पावलां सारकें, घोंवटेको पावलां ऑलरेडी आनी नाका कोडे पावलां म्हणटा हांव. कित्याक तुमकां आनी भायर सरपाक तुमकां उपाव खबर ना. नाकाको पावल्ल्या बारबरी आहा तुमगेलें उदक. आनी तुमी इंटरनॅटाचेर वचोन सारकीं बुडले तुमी आतां. आतां तुमकां भायर येवपाक बरें कठीण आहा. तुमकां आस लागली ती. संवसाराची आस लागोन ह्या कॉम्पिटिशनाची आनीक हें पडें तुका नांव मेळटा आनी कोण तुवें स्कील दाखयता आनी कितें आर्ट दाखयता म्हणटा तेजें तुमकां आतां सारकी घोडी लागोली घोडी. एक पाटी कोलो तुमगे घारा खोंबी आहाय म्हूण तूं कोल्याक कळ्ळें म्हूण तूं एक पाटी कोल्यान खोंब वयली जाल्यार मागीर सोदां येता खोंबी तुमी काबार कोत्तो म्हाजी. तेश कोन्नू तुमकां आतां ही घोडी लागोल्या. तुमकां देंवसाराक दोन. तुमगें जालें. द एंड. तर मुगे तो व्हिडिओ तुमकां पावता जाल्यार सगळें धाडय वो मातशें सगळें सालवा जाय ती गोंयकार कातोलिकांक. ना जाल्यार सगळ्यांचो विदवास निसोणटोन एक कातोलिकाचें गोंयकारांचें. 45 पूण हांव सोत उलोयतां देखूनच तुमी म्हजेर बावाट दवरिनात. तुमच्या भितरलो कोणूय म्हाका पातोक आसा म्हूण दाखयत. तर आतां जेजू तांकां चॅलेंज मारता चोय म्हाका पातोक आल्यार दाखय म्हणटा जेजू. कित्याक जेजू बेस बरी खबर आहा. तो पवित्र आख्खें जिवीत बरी ताका सायबीण मायन पवित्रकायेन वाडयला. सायबीण मायन जेजू सोदां सांगिलां तूं देवाचो पूत. तुका देवान सर्गीच्या बापान तुका रचिला आनीक हें सगळें सांगोन जेजूक सायबीण मायन वाडयला. तशेंच आख्खो पोन्नो कोरार जेजूक शिकयला. जे दिसाक जेजू देव मंदिरांत सांडलोलो 12 वर्सां आसतना ते दीस ताका तो पळय जिवीत भर 12 वर्स देखून पळय कितें शिकलोलो तें तो तिंगाच्या वडिलां कडेन 3 दीस तो तांकां शिकयतालो आपूण पळय कितें शिकलो तो. तर जेजू 100% गॅरंटी आहा की आपूण पवित्र आहा. तर आतां जेजू चॅलेंज मारता पवित्र आहा त्या मनशा कडेन सगल्यो वस्तू अजापा मिलाग्रो जाताय. तर तुमी म्हाका आतां दाखयाय म्हणटा जेजू. तुमी म्हजेर बावाट दवरिनात कित्याक हांव सोत उलयतां. सच हमेशा कड़वा लगता है म्हणटाय आमी. हिंदीन एक डायलॉग आहा. तर आतां जेजू म्हणटा तुमचे भितरलो कोणूय म्हाका पातोक आसा म्हूण दाखयत. हांव तुमकां सोत सांगता जाल्यार कित्याक म्हजेर तुमी बावाट दवरिनात. 47 जीं कोण देवाचीं तीं देवाचीं उतरां आयकून घेतात. तुमी देवाची न्हय देखून तुमी तीं आयकून घेनात. 12 शीस जेजूचे बारबर भोंवताले आनीक तेणी जेजूगेलीं उतरां आयकलीं आनीक तीं मानून घेयलीं. तेणी जेजूगेलो वेव्हार जेजूगेलें आख्खें जिवीत तेणी चोयलें जेजू बारबर भोंवन आनीक तेणी मानून घेयलें. ताका लागून मरो पासून तेणी जेजू पळय कितें परगोडटालो तेंच तेणी परगोटलें मरो पासून आनीक लोकांक शिकयलें. अजापा मिलाग्रो दुयेंसां पयस करून एक आख्खो संवसार नाजाल्यार आख्खो गांव एक कुटूंब एक फामील कशी जियेवपा जाता ती. जेजूच्या खाला येवन जेजूच्या उतरांचेर देवाच्या उतरांचेर आनी देवाचे बासावणेचेर जियेवन आमगे बँक बॅलन्साचेर ना म्हूण तुगेल्या गुंडा पावराचेर तेजेर न्ही. तुमी देवाची न्हय देखून तुमी तीं आयकून घेनात. तर जे फारिजो आनीक हेर तेंगेले पळय चामचे आहले ते मानून घेनाय. कित्याक तांकां पळय कितें पडटालें तेंगे जिबेचेर तें सगळें बंद जावपाचें आहा. कित्याक हो आतां नवो धर्म नवी शिस्त आतां इस्रायलांत भितर सरल्या आनीक सगळो लोक तें मानून घेताय. आनीक जोरी तर फारिजो आनीक तेंगेले पळय चामचे आनी कोण हेगेले राजागेले पॉलाशींत आनीक हिंगा थिंगा गव्हर्मेंटा पळय लोक काम करतालो ते लोक मानून घेवपाक रेडी न्हय. कित्याक तेंगेले पळय आतां इतू वर्सां तेंगे सॅटींग जायन येयलां. तेंगे भुरग्यांक काम मेळ्ळां. तेंगे भुरग्यांक काम मेळपा आहा. एश कोन्न तेंगे पळय लायन येयल्या ती आतां देवागेलें मानून घेवपाक जेजूगेलें मानून घेवपाक रेडी न्हय. कित्याक तेंगेलें सगळें आतां वयतलें
आनी की नवी शिस्त हो नवो धोरोम आतां जेजू गेलो इस्रायलांत चड फांकोरला म्हणटोच तेणी मांडून गेल्यार तेंचें सारकें निसवणटोन तेंगेलें नांवाचें आनीक सगल्याची वाट लागतली 48 जुदेवांनी जेजूक परतीपाळ केलो तूं सामारियेकार आनीक तुजेर देंवचार बसला अशें आमी म्हणटा तें सारकें जालें ना आतां जेजून तांकां चॅलेंज मारलोली तुमी म्हाका सांगाय दाखोवयाय कितें म्हणलो तें चोया दाखोवयाय सांगाय तें म्हाका पातोक आसा म्हूण दाखोवयात दाखय आतां हांवूय चॅलेंज मारता जो कोण म्हणटा जेजू देवा गेलो पूत न्हू जेजू मेलो ना हो बायबल चेंज केला खूंय बरयलो आहा खूंय मेळटा तुमकां दाखय म्हाका दाखोवयात येयाय घेवन येयाय मुगे जीमेल आहा मुगे फोन नंबर आहा सगलो आहा म्हाका सांगाय तुमी जेजू देवा गेलो पूत न्ही कित्याक म्हणटाय तो म्हाका दाखोवयात दाखोवयाय बायबलाचेर हो खूंय बरयलो आहा कितकोन तुमी प्रूफ करपा सोदताय हें आसोल फोट म्हणून न्ही जाल्यार म्हाका दाखोवयाय बेश्टे उलोय नाकाय वाऱ्याचें उलोय नाकाय बेश्टे हातोर मारनाकाय दाखोवयाय जेजून परतीपाळ केलो आतां हे कितें म्हणटाय जेजून दाखोय म्हणलो म्हणून आतां हे बेस्त फातोर मारताय चोय जिदेवांनी ताका परतीपाळ केलो कोणे जिदेव तूं सामारियेकार आनीक तुजेर देंवचार बसला अशें आमी म्हणटा तें सारकें जालें ना तर आतां ह्यो सगल्यो फोट्यो हे पळय म्हणटाय त्यो फोट्यो जेजू जावन आसा एक जूव आनी ते म्हणटाय आतां तूं सामारिकार म्हणटाय ही आसोल फोट जेजूचे दोळे सारके दोळ्या मुखार सारके ताजी फोट कोताय ती आतां चोय जेजूक तेणें विकून दिलो सामारिकार म्हूण तेणें आतां जेजू जावन आसा एक जूव जिजस इज द किंग ऑफ द जूस म्हणला जेजू एक जूव आनी हे आतां जेजू फोटी माताय आनी आपण कांय नेणा आसल्या भाशेन जेजू आतां ते पिश्यांक काडपाक वताय की तूं सामारिकार आनीक तुजे देंवचार बसला अशें आमी म्हणटा तें सारकें जालें ना ते म्हणटाय आमी अशें म्हणटाय तुका हें सारकें न्ही आतां आतां जेजून तें क्वेश्चन विचारलो सांगाय मो तुजे हांव तर पवित्र ना जाल्यार म्हाका दाखोवयाय मो आतां ते दाखयनाय ते वाऱ्याचे हातोर माताय तेणी ओल्ड टेस्टामेंट काडून दाखोवपा जाय आसलोलें वाचून हो जेजू एशकोन येतलो आनीक तेजे देंवचार बसलोलो आसतलो आनीक तो देंवचार बसलोलो आसतना लोकांक बरें कोत्तलो दाखय म्हणलें जेजून दाखयनाय ते आतां जेजू पिश्यांक काडटाय बेश्टे बॉलिंग घाताय जेजू बेश्टी वाऱ्याचेर आख्खो संवसार पडे वाऱ्याचेर बॉलिंग घाता जेजूचे आडू तेश कोन्न ते बॉलिंग घाताय चोय ते पिशे ते सगळे इफेरना गेले मोन आनी आतां हाय तेय मोन सगळे इफेरना वचपाचे आनी तेंचे येयले ते भोगताय वायट 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 हें सगळें जावपाचें कोण जेजू नाकारता तेंगा आनी बरेंपण कांय ना जेजून परतीपाळ केलो म्हजेर देंवचार ना पूण म्हज्या बापाक हांव मान दितां आनीक तुमी म्हाका बेइमान करतात तोरी हांव म्हजी काशाची वडवीक सोदिना ती सोदतलो आनीक न्हीद करतलो एकलो कोण आसा खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं कदींच मरचीं नात आतां हिंगा जेजू परतीपाळ केलो म्हजेर देंवचार ना पूण म्हज्या बापाक हांव मान दितां आनीक तुमी म्हाका बेइमान करतात तुमी म्हाका रेस्पेद दिनाय बेइमान करताय म्हळ्यार कितें हांव पडे कामां कोत्तां तेका तुमी मान रेस्पेद आनीक तें तुमी मांडून घेवन तुमगेल्या जिविताक तुमी लायनाय की तुमी तर बरीं मनशां जालीं तुमच्या जिवितांत बरें जिवीत जिवोवपाक दुयेंसाचे विणे आनी दुयेंस नासतना
आठाबिटे त्रास कोश्ट नासतना तुज्यान जिवीत जियेपाक जाता. आनीक तुका पडे आतां पडे जिवितांत तुगेलें कितें आहा त्रास कोश्ट भाटांचे प्रॉब्लेम, बँकाचो लोन, आनीक काम गेलां, आनीक दुयेंसां कुडीचीं, हें सगलें पळय तुगे आतां पळय तुगे जिवितांत कितें आहा तुवें तर तें जेजूक मानून घेयलो आतां, आनीक पवित्र जालो. हांव सगलें वायट सोडटां. ह्या वायटाक लागून म्हजेर वायट वडोलां. तेका लागून हांव सगलें सोडटां, सगलें बोगशितां, आनीक हांव आयसान पवित्र जाता. जाल्यार तुगेलें तें सगलें गेलें. तर हांव म्हजेर देंवचार ना, पूण म्हज्या बापाक हांव मान दितां, आनीक तुमी म्हाका बेइमान करतात. जेजून सांगिल्लें तेंकां म्हजेर देंवचार ना म्हणून जेजून क्लियर केलां. कित्याक देंवचार आसलोल्या मनशाक तुमी घोडये चोयलो आसतलो, तो तकलेन सारको आसना, तेका पीस म्हणटाय आमी आवट म्हणटाय. ते कोडे कोणा कडेन भासाभास करपा जायना, ना कोणाक कांय शिकोवपा जायना. तो गॉन केस, तकलेन आवट जालो तो, मेंटल म्हणटाय आमी, ना सुडोल म्हणटाय. तर जो मनीस सारको उलयता, तुका जबाब दिता, तो घोडो आपण पीस म्हणून मानून घेयत, आनी जेजू देवागेलो पूत न्ही म्हणून तुमकां सांगत. पूण तो पीस जालो ना. तो आपल्यागेल्या सिंधान आहा, आनी तो सिंधान सांगता, सिंधान मानून घेता की जेजू देवागेलो पूत न्ही, आनीक बायबल हाल्स म्हणून तो सिंधान रावन सांगता. हे उलयताय ते पिशी न्ही, जेजूचे राड ते सारके सिंधान आहाय. जेजू जे भाशेन सांगता म्हजेर देंवचार ना, पूण म्हज्या बापाक हांव मान दितां. 50 तोरी हांव म्हजी काश्याची वडवीक सोदिना. तो सोदतलो आनीक नीत करतलो. एकलो कोण आसा. खरेंचे खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं केदींच मरचीं ना. तर जेजू म्हणटा हांव पळय काम कोत्ता, सगलें कोत्ता तें देवागेले देव बापाचे, मुगेले बापाचे शिकोवणेचे उद्देशीं कोत्ता. आनीक एश कोन्न जेजू तें सारकें कायद्यान आनीक ते पद्दतीन जेजू लोकांक कोन्न दाखयता की आपूण बापाक रोजार कोत्ता पयलो, आनीक मागीर बाप म्हाका शिकयता, आनीक तें मागीर हांव येता आनीक तुमकां शिकयतां, आनीक तें शिकयन तुमी आयकोन देव बापागेलें उतर मानून घेताय, आनीक तें उतर तुमी मानून घेयलें म्हणटच तुमगेलीं दुयेंसां सगलीं बरीं जाताय. हो जापो मिलाग्रो जावन ही पद्दत जेजू तेंकां दिसान दीस 3.5 वर्सां एकूच पद्दत जेजून लोकांक दाखयली. ही एकूच पद्दत. आनीक हितून मुगेलो आतां कांय ना. हें सगलें देव बापागेलें. तेका सगलो मान आनीक महिमा फावो. तेका लागून जेजून जायते कडेन बायबलान म्हणलां, तुमी बापा कडेन मागाय मुगेल्या नांवान, आनीक तो तुमकां मागता तें दितलो. तर सगली महिमा वंदन सगली आपल्यागेल्या बापाक म्हणटा जेजू. तर आमी ही पद्दत जेजून पळय शिकयल्या ती आमी सोडून हिंगा थिंगा धांवची न्हय. धांवनाकाय. तुमी जिदेवाची पास्ट जालीं. पास्ट जिदेवानी नाकारलें आनी आजून नाकारताय, आनीक हेरूय लोक नाकारता सगलो जेजूक मानना तो. तेज्या पास्ट आमी कातोलीक जालीं. कित्याक आमकां खबर आसतना आमी मुद्दम जाण जायन नाकारताय, आनीक सायबिणीच्या सांताचे हुर्साच्या हाडल्यान धांवोन गोंयांत आमी नांव पेड्ड्यार केलां. जो लोक गोंयांत कातोलीक ना तेंकां सगल्यांक खबर आहा हेंगेलो हुरीस उमको बाराडेचो हुरीस मिलाग्रीचो, सांतांतोन मिलाग्रीचो, गोंयचो सायब मिलाग्रीचो, आनीक पांच जुजे वाज मिलाग्रीचो, पांच दागनेल मिलाग्रीचो, आनीक कोण आहाय, आनीक बांबोलेचो खुरीस मिलाग्रीचो, मायणेचो बांदा वयलो हुरीस मिलाग्रीचो. हें सगलें आमी नांव घाणायलां गोंयकारांनी, कातोलिकांनी. लॉज कातोलिकां गोंयकारांच्या. दुसऱ्याक आमी सगल्यांक दाखोवन दिलां की आमगेलें जिवीत तेजेर अवलंबून आहा म्हणून. आनी जेजू हूंय गेल हिंगा. जेजून सांगिलां महिमा सगली बापाक. आनी तुमी हेंको मागताय कित्याक? तुमकां देंवसरान तुमकां सारकीं सुतां बांदून तुमकां मान तुमकां काबार केलें.
तुमी युट्यूबाचेर चोयन दिसभर 24 वरां बोटी आहाय ते आख्खे इयाज बोत्या चोयन कोण गल्फां आहाय तीं दिसभर त्या लायन बसताय आनी कोण घरां आहाय तीं आनी यूके आनी हूंय म्हूण नासतो पळय लोक आहा सगळे दिसभर लोकांगे घरांत हें वसोता देंवसरागेलें गोंयकारांगे कितें तियात्र आनी कितें व्हीसीडी आनी कॉमेडी आनी कांतरां आनी मागीर गेम्यो आनीक कितें सॉकर आनीक रेसलिंग आनीक हें पडे म्हूण नासतना देंवसरान काबार केलें आनी आमी आतां कातोलिकां गोंयकारां सिंधिदानाय सिंधीत आमगेलो भायर सिंधाचे भायर पडलोय आमी गोंयकार कातोलिकां आनी मागीर आमकां हे हुरीस आनीक ह्यो सायबिण्यो वेलांकणी सायबीण पेरपे सुकोर सायबीण आनीक हुंयचें नांव घे लूड सायबीण हुंयचें नांव पडलें तुमकां जाय तीं घेयाय हेंका तुमी सारके देवाचे होन चड मान आनीक रेस्पेद दिला पूण जेजू कितें म्हणटा एकलो कोण आसा व्हडवीक आनीक मान सोदतलो आनीक नीत करतलो पूण आमी हेका मान दीन हेका वयर काण सारकीं आमी गोंयकारांक काबार इस्क्रेप जालें इस्क्रेप गोंयचे कातोलीकपण आयकाय बरें कोन्न तुमकां तर ही तर रेब्यांतुली तर भायर सरपा जाय एकूच उपाव आनीक तुमकां दुसरो उपाव ना पवित्र जावपाचें आतांच्या आतां ना जाल्यार तुमचेर येता तें भोग्याय येयलो हांव चड येयलो आहा तुमगे एक्केकल्या घरान नोदोर मान सुयाय येयली तें तुमकां सोंसूं बोळ ना तुमकां आनीक हेज्या चड वायट वोडोन तुमगेली परिस्थिती सारकी बिगडलो आहा तेज्या परस फास्ट जावपा आहा सारकी मोरोण हेचो जेजून हेचो निमाणें उतर सांगिल्लें हें चोय खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं केदींच मरचीं नात गोंयकारांक चुयाय जिवीत हुंयची दोशीर पावलो आहा तें चुयाय गोंयच्या कातोलिकांक गेलें काबार जालां निमाणें दोशीर पावलां सारकें एका घरान नोदोर मान चुयाय सारकी कितें आहा जाल्यार म्हाका सांगाय तुमी फोन करून सगलें पाड जालो आहा सगलें गेलें 52 जिदेवानी जेजूक म्हणलें तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकेंच कळ्ळें अब्राहम मेलो आनीक प्रवादी मरून गेले आनीक तूं आमकां सांगताय जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं केदींच मरचीं नात 53 आमचो बापूय अब्राहम मरून गेलो ताचे परस तूं व्हड कितें आनीक प्रवादी मरून गेले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय आतां हे जिदेव बेश्टे बॉलिंग देवा घानाय जेजूक ताका जावं जेजूक केदो काय नाठाक कोन्न फिनीश केलोलो हेका लागोन ही सगलें पळय कितें चलताय जुदेवां गेलें हे ताका धरून भोंवताय ते ही क्वेश्चन पळय विचारताय ते धरून भोंवताय ते ओ बरे लोक मिलाग्री कोन्न जेजूगे उतर आयकोन आपल्यागे जिवीत बदलता जिवीत न्हवसरता दुसऱ्या पासत वावुरता जेजूगे मिनिस्ट्री वावुरता हातबोट घालताय एका तेका एकठांय कोताय हिंगा थिंगा वत्ताय मिटींगे ओड्यांगान तेंगे पोनेलांगान वो तो लोक न्ही क्वेश्चन विचारता तो हो क्वेश्चन विचारता तो लोक जेजूक फसोवपाक धरपाक भोंवतालो ते जिदेव ते हेंगेले चामच्या हेंगेले भडवा कोणागेले हे तेंगे पाद्री आहाय तेंगेले धर्माचे वडील पाद्री कोण आहाय ते सगळे तेंगे ज्युसां गेले तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकेंच कळ्ळें कित्याक कळ्ळें म्हणटा तें तुजें देंवचार आहा कित्याक जेजू म्हणटा की हे जीं कोण म्हजेर उतर सांबाळटात तीं केन्नाच मरचीं नात आतां सांगिलां जेजून संवसारा मोन नाहलो एक मनीस आहा काय म्हणटाय ते पूण मरण म्हळ्यार कितें मरण म्हणटा तें तुगेलो ओत्मो सासणाचेर सासणाक इफेर्नांत लासपाचो तेका आनीक मागीर फ्युचर कांय ना तो थिंगा विबाड बायबलाचेर सांगलो आहा जो झाडाचो पालो सुकोवन उज्यांत घालता ते भाशेन तूं वायट आहाय तेणी इफेर्ना वचोन सासणाचेर सासणाक लासपाचें आनीक पळय पवित्र आहाय तेकाचें स्वर्गीचें राज तेका सासणाचेर सासणाक जिवीत आनीक मरण म्हणटा तें इफेर्न बोण कोण
हेका लागून ते म्हणटाय की संवसारा मनीस आजून कोण उरलो ना आमकां बेस बरी खबर आहा. तर हेका लागून म्हणटाय ते तूं पिसो एशे कोन्न पळय उलयता तो मनीस पिसो जो सांगता की तुका मरोण ना. पूण तांकां खबर ना ते महापिशे म्हणून कित्याक पयलो तेंगेलो ओल्ड टेस्टामेंट फर्स्ट बूक आहा तो जेनसीस संवसार घडलोलो. तेजेर देवान साप बरयलो आहा. जें तूं जे दिसाक तूं हें फळ खातलो तूं मरतलोय. थिंगा साप बरयलो आहा. आनी जेजू तेजे ऑपोजीट सांगता. जे कोण म्हगेलें उतर आयकोता तो केन्नाच मरचो ना. तर तें मरण आहलोलें तें जेजून नपयत करून सगल्यांक आतां पवित्र आहाय तेका कातोलिकांक जेजून सासणाचें सूख फावो केलां. ही लॉटरी दिवपा लागोन जेजू संवसारांत येयल्लो. ही लॉटरी ज्या लोकांक लागोता, जो लोक हें प्रवचन आयकोन पवित्र जातलो तेका. सांतांनी ती लॉटरी मेळून घेयली आनीक आतां ते स्वर्गार हाय, सांजालो आहाय. तर तुका तुज्या भुरग्यांक आनीक तुजे पिळगेक तर तुमकां सर्गीचें सूख भोगूं जाय जाल्यार एकूच उपाय पवित्र जावपाचें. ना जाल्यार तुमगेलें पळय तुमी कितें ही पळय रेस चालू केलो आहा हुर्साच्या आनीक सायबिणीच्या आनीक सांताच्या हेच्या हाडल्यार धांवपाची सांताच्या नाजाल्यार ब्लॅसड कोण पळय म्हणटाय तेच्या हाडल्यार धांवपाची. ती तर तुमी चालू दवरली जाल्यार तुमचें निसोणटोन. आतां जालो आहा तेज्या परस तुमगेलो वेव्हार वायट आनीक दिसाच्या दिसा वायट तर तुमगेली माय बाय मेलें तेज्या परस वायट मरण तुमचें आनीक वायट जिवीत तुमचें आनीक तुमच्या परस वायट जिवीत तुमगेल्या भुरग्याचें आनीक मागीर तेज्या परस वायट तेंगेल्या भुरग्याचें आनीक अशें कोन्न फुडाराक वायट चड ओडोत रावपाचें मागीर. तर हो तुमकां लास्ट चान्स तुमी हुस्कार तर आजून घेताय जाल्यार आनी मुगेलें तर हें तुमकां टिचींग पावल जाल्यार तुमी आयज सावन सगळें सोड्याय. हो पळय घांस मारलो आहा वायटाचो, हो इकाचो घांसपड मारलो आहा तुमी, तो सोड्याय तुमी. बंद करुया. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें करतां तुका जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, मारियो आनीक ताचे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक, कोलेत आनीक ताचे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक, सुकोर आनीक ताचे फामिलीक, जॅसी आनीक ताचे फामिलीक, हेनरी आनीक ताचे फामिलीक, पियादाद वाज आनीक तिचे फामिलीक, मोर्यान आनीक तिचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक ताचे फामिलीक, क्रिस आनीक ताचे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताचे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राख. सगल्यांची दुयेंसां बरी कर. कोवीड पिडेंतली तांकां पयस दवर. कोवीड पिडा तांचे सोरशिल्ली पयस काड. तशेंच अल्सर, बिंडां, जोर, थोडी, किडनी फेलियर, पिशेंपण, तकलेन सुडलें, तकलेन आवट जालें, डायलिसीस आनीक हेर कसलीं दुयेंसां तांकां आनीक तांच्या फामिलीच्या मेंबरांक आहाय जाल्यार तीं सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर आनीक ही मिलाग्री तूं तांकां करून दी आनीक ही मिलाग्रीचे उद्देशी तीं आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावंक पावूंक तशेंच जे मेंबर काम करतात तांची कामां राखून आनीक सांबाळून दवर. तशेंच ताच्या कामाचेर तूं तांकां प्रमोशन आनीक ताचो पोस्ट वाडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां तांच्या चिंतनाच्या प्रमाणे पागार चिंतलां ताज्या प्रमाणे तांकां दोबरादान पागार दिवन बऱ्यो व्हडले कंपनी तांकां कामाक लाय. तशेंच सगल्यांक भायर सरतना वयताना येताना तुजी आंच बडवे तांच्या सांगाताक दवरून तांकां एक्सिडेंटांतली आनी हेर वायटांतली तांकां निवार आनीक सगलीं चिंतनां तांची शांती पावय. ही सगळी मागणी हांव तुका करतां
स्वर्गीच्या बापा तुझ्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.